च्या फामाद कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी सगळ्यांत पयलीं नातालांच्यो तुमकां हुनहुनीत परबी आनी नव्या वर्साच्यो तुमकां एडवान्स शुभेच्छा. आयज फामाद ह्या कार्यावळीन आमी पावल्या म्हापसा बेन्झ होम स्टुडियो. बेन्झ होम स्टुडियोचे आनीक 2 आउटलेट म्हणजे इट इज अ दळवी फॅमिली एंटरप्रायज आनी बेन्झ हँडलूम जो आसा तो पणजे काफे भोसलेच्या सारको सायडीक ऑपोजिटूच आहा. आनी हालींच नवो बेन्झ होम डॅकोर्स तेंच्यांनी एक शोरूम तेंच्यांनी ओपन केला तो म्हणजे पणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सामके ऑपोजीट. आनी म्हापसा जो तेंचो सगळ्यांत व्हडलो एकदम म्हणजे एकदम आउटस्टँडींग आनी एक्सलंट कलेक्शन आसलेलो तेंचो होम स्टुडियो म्हापसा आसा बेन्झ होम स्टुडियो. आनी प्रकाश दळवी बाब हांच्यांनी हें बेन्झ सुरू केलें तेजे आतां फुडें हो बेटन घेवन फुडें चल्ले. हो बेन्झ आतां हो सगळो बिझनस फुडें चलयता तेंचो चलो बाब प्रतीक दळवी. So basically we deal in furnishing, soft furnishing of home decor. Like you can talk about curtains. Curtains now there are different kind of curtains: sheer, main, transparent, transparent, main, and everything that is related curtains like blinds. Blinds is a new thing that is coming up. Blinds, the roller blinds, vertical blinds, zebra blinds. There are different kinds of blinds. Curtains also there are many selections. You can come here and you will not go anywhere else. If you come here, you will not go anywhere else. Upholstery also. In upholstery, there are plain, printed, different digital printed. Now the upcoming thing is a digital printed thing. So now a digital print curtain and an upholstery would go together very well. If you
Now this is the blind section. This is a roller blind which can go up and down. This is a Roman blind which folds on top, which is made of a fabric. Okay. Now we can have a printed fabric here, and it can go up and down. It look like a wallpaper itself. This is a roller blind with a pelmet on top. Okay. This again, yeah, is a zebra blind. You go entirely on down, it changes, it opens like this. You can, it is opaque also and it's transparent also at the same time. Now below are the blind vertical blind samples you have. You can choose from different colors now here. Marvel has different varieties, as all know. It's one of the leading blind suppliers in India. It's a different kind of blind, which is a no tension blind. You can put this outdoor. This is of PVC material. You can put this outdoor itself, putting the our rainy plastic curtain, plastic cloths and all that. Now this is a wallpaper section which I have files here. Now if you open one paper and see how it is. Now look at this. Different kind of wallpapers. So now these are stitched curtains according to which pattern. This is a special panel put to the curtains. Can the entire thing has a matching to it. This again has a panel on top as well as below. The entire, this is a decor fabric. Entire this range has curtain fabrics all over. Now imagine how many files are there, maybe 200 to 250 files here. Okay, so this entire thing, imagine in your house what kind of choices you want, you can customize according to your own needs. This is the different kinds of patterns we can do. These are the American plate ones. Okay, this is again a pencil pleat, again a different kind of pattern. This is a 3 pleat one which we have ourselves designed it. These are different kinds of scallops now. Have a look if there are different one design, then the second design is in the middle. This is something new for Christmas now. A different kind of feel you get. These are people use mostly for Christmas itself. And plain fabrics also we have. Again, you can go to the carpet section. उत्तम दर्जेदार किफायती अशो कस्टमाइज स्पोर्ट्स जर्सी ट्रॅक सूट्स टी शर्ट्स स्पोर्ट्स शॉर्ट्स डिजिटल प्रिंट करून मेळपाचें एकमेव ठिकाण म्हळ्यार आकाश गारमेंट्स. AG means comfort. AG means comfort. कलर हा कसो येता एक नावा सगळेच घालतलो हे कोणाक ना त्याच्यावर हे करतो.
मित्रांनो, काय दिसा पयलीं तुमी आमचो प्रुडंट जिनो T20 हो कॉन्टेस्ट हो टुर्नामेंट पयलो आसतलो. लायव्ह GCA ग्रावंडार पयलो आसतलो बरोबरी, ऑर हायलायट्स तरी प्रुडंटाचेर पयल्यो आसतल्यो. ह्या टुर्नामेंटाक खुलोवपी, ताका एक बरो लिफ्ट दिवपी, एक बरो कलरफूल च्या मांडपी जी गजाल आसली, जो फॅक्टर आसलो तो म्हणजे कलरफूल जर्सीज. येस मित्रांनो, प्रत्येक टिमीक वेगळ्यो वेगळ्यो जर्सीज आमी दिल्ल्यो आनी ह्यो जर्सीज इतले बरे बरे क्वॉलिटीचे आसले आनी बरे प्रिंटींग, इतले सुरेख प्रिंटींग जाल्ले, इतले बेस्ट प्रिंटींग जाल्ले. आनी ह्यो जर्सीज मॅन्युफॅक्चर जाता, ह्यो इतल्यो सुरेख सुंदर जर्सीज ज्या जाग्यार मॅन्युफॅक्चर जाता, आकाश गारमेंट चे आउटलेट, हे जर्सी मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे आकाश गारमेंट, हेंचे आउटलेट आसा सांखळे हांगासर. आनी आमी आतां मेळटा ह्या आकाश गारमेंट आउटलेटाचे ओनर बाळासाहेब सावंत तांकां. सर, फामाद ह्या कार्यावळीन तुमचें स्वागत. 1980 ह्या बिझनेस आयला, जवळ आता 30 वर्सां जाली ह्या बिझनेसाक येवन. आनी आमी आतां खुबशे वर्सां हे बिझनेस करत आहा. पयलीं आमी स्पोर्ट्स शॉर्ट्स करताले, करता करता आज जर्सीचेर पावले आनी आतां 10 वर्सां जालीं हांव जर्सी करता. फूल फ्लॅश जर्सीज फक्त प्रिंटींग आनी तेंचेच प्रोडक्शन मॅन्युफॅक्चरींग करता. मॅन्युफॅक्चरींग आनी फूल फ्लॅश हे करता, प्रिंटींग करता. कोणाचे ऑर्डर्स घेता तुमी, म्हणजे आज पण तुमचे क्लायंटल कोण कोण आसा सांगूं शकता जाल्यार? हय, आमकां आसा शांतादुर्गा हायस्कूलचे आसा, सेंट मायकल हायस्कूल आसा, पिलार फादर आग्नेल हायस्कूल्स आसा. बरेचशे स्कूल, एक 50-60 स्कूल्स आहा. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवाचे आमच्या कडेन क्लब्स आसा. पोरत्या स्पोर्टिंग क्लब, हॉकी वॉरियर्स, ग्रीमचो, म्हणजे असे बरेचशे स्पोर्ट्स क्लब आहा. एक 150-200 स्पोर्ट्स क्लब आहा. क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, हय. इगल्स, आमच्या सांखळीचो इगल्स स्पोर्ट्स क्लब आहा, तांकां आमी जर्सीज दिता. वाळपय आसा, वाळपयचे लोक येतात, भुरगे येतात, बिचोलकार येतात, बिचोलचे आसा. आणि सगळ्यात मोठी ऑर्डर तुमची आयज पर्यंतची खंयची, आनी एकदम म्हणजे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल कितें तुमकां अशी ऑर्डर बी मेळ्ळ्या हेच्या पयलीं? म्हाका इंडियाची फुटबॉल टीम, वुमन्स फुटबॉल, सिनियर वुमन्स फुटबॉल टीम आयिल्ली गोंयांत. त्या वेळाचेर पोरते स्पोर्टिंग क्लब, ह्या क्लबान तेंचे वुमन्स डे दिसा हें केल्लें, तेन्ना तेंच्यांनी म्हाज्या कडेन तयार करून थोडे जर्सी दिल्या, एक 60 पीस तयार करून दिल्या. तुमच्या हांगाच आसा की आनी अशें गोंया भायर? म्हाजे आतां गोंया भायरूय आसा. आमचो आउटलेट, म्हाजी फॅक्टरी आनी कोल्हापूर एक आसा, थंय एक आमी प्रोडक्शन तयार करता. परत म्हाजे मार्केटींग म्हणलें जाल्यार बेळगांव, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिंधुदूर्ग आनी गोवा, ह्या 4 हितून मार्केट आसा आमकां. हो आमचो कंपनीचो एंड कटर, म्हणजे हितून कपडो कटींग जाता ह्या मशिनाच्या, एक एक पीस लेयर कशी कटींग जायत रावता आनी मागीर कपडो आमी घालता. कपडो घातल्या उपरांत मार्कींग केलें जाता, एका पॅटर्न काडलेले आसात, अशे पॅटर्न काडलेले आसात. हे स्लीव्स आहा, म्हणजे आमचो हात लावपाचो हांगा हेका, हो असो दवरून आमी कटींग करता. सो हांगासर बेजिकली कटींग जाता आनी त्या कटर आहा थंय, त्या कटरान कटींग करता. कितले पीस कट जावं शकता एका टायमार? एक टायमाच्यार जवळ 150 पीस कटींग जावं शकता. 150 पीस? हय. मागीर कटींग जातून मागीर फुडें कितें, फुडलो प्रोसिजर कितें आफ्टर कटींग? कटींग जालें की आतां क्लबचें नांव, नंबर, लोगो घालपाचें आसता आमकां, ते आमी त्या मशिनाचेर वचून घालतात. हांगा कपडो कटींग जावन हांगा कट पीस येतात आनी हेज्यार आमी क्लबाचें नांव, नंबर, लोगो कितें आहा तें घालता आनी ऑटोमॅटीक प्रिंटींग जाता. डिजिटल प्रिंटींग आमी आज म्हणटा, सब्लिमेशन प्रिंटींग म्हणटा ते ओके. हे सब्लिमेशन प्रिंटींग आज आमी हांगा करता आनी चालू आहा. थोड्याच वेळ तुमकां दिसतलें सब्लिमेशन प्रिंट आमी कशें करता ते. हे पेज, जस्ट पेज न्ही? हो पेपर, स्पेशल पेपर येता, त्या स्पेशल हेच्यार प्रिंट आमी काडटात. स्पेशल हो पेपर स्पेशल पेपर, स्पेशल इंक, ही सगळी येता. ताका स्पेशल प्रिंटर येता, सगळे स्पेशल, म्हणजे आनी मागीर तेजे पयलीं आमकां एक मशीन कसलें आसा तेज्या बद्दल मातशें सांगा. बरें जडशें दिसता तें. हे मशीन आतां हांवें नवीन हाली एक कालूच हाडलां.
आणि हे मशीन असा 150 किलो वेट आहे का. ओके कितें नांव कितें म्हणटा हेका? याला हायड्रोलिक फ्युजिंग प्रेसिंग मशीन म्हणटा का. सेम मशीन ते मॅन्युअल आसा आणि हायड्रोलिक आहा. हे 8 सेकंदान एक टी शर्ट प्रिंट मारता. हे 8 सेकंदां 8 सेकंदान कितले टायम लागता? तर 1 मिनिट लागता. 1 मिनिट. सो तुमचे ऑलमोस्ट बरे 40 सेकंड वाचता. 40 सेकंद वाजता. मागीर इलेक्ट्रीक बील वाचतले ओके आनी दिसाक ना म्हणल्यार तर 1000 पीस आमी आरामशीर मारूं शकता प्रिंट. तेन्ना प्रोडक्शन आमकां फास्ट मेळटालें. हे आतां हांव थोड्यात 1-2 दिसां भितर चालू करतलो. व्हेरी गुड. कालच आयला मशीन ते. बरें. सो हे तुमचे हांगा सेकंड पोझिशन म्हणजे कटिंग जावन येतो स्टिचिंग. हे आमचे युनिट. ह्या युनिट आतां एक 15 मशीन्स आहा. वेगवेगळे मशीन्स आहा आनी वेगवेगळ्या मशिनाचेर ही जर्सी तयार जाता. तुमकां हांव दाखयता वेगवेगळे मशीन कशें ऑपरेट जाता ते. सो एका दिसान कितले तुमी स्टिच करून दिवं शकता? एक दिसान आमी मिनिमम 300 पीस तयार जाता आमचे. एका दिसान 300 पीस हांगा रेडी जावं शकता जर्सीज. जावं शकतात. आणि ते मशीन न्यू घेतला पळय ते स्टार्ट कितले पीस जावं शकतले रेडी? तितून कितें फरक पडटलो? फरक पडचो ना. कारण कस्टमराक सर्वीस आमी फास्ट दिवं शकता. जेन्ना आमकां प्रिंटींगच फास्ट जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक कस्टमराक आमची सर्वीस फास्ट जातली. हे ऑटोमॅटीक काज मशीन. ऑटोमॅटीक काज मशीन. हे काज तुमकां जाय तशें 1 सेकंदा भितर काज अशी जाता. एक 5 मिनटां भितर एक शर्टाक काज आमी मारूं शकता. ऑटोमॅटीक पट्टी लागता. सगळे फोल्डर आहा त्या मशिनाक. हे पळया तुमी कशें लागता ते. इतक्या फास्ट म्हणजे प्रोडक्शन फास्ट जाता आमचें. पयलीं हातीन लावचे पडटाले. आतां कितें आहा हे मशीन्स आयल्या नवीन नवीन. दिसाक कमीत कमी 800 पीस मारता त्याचे तुम्ही. डोळे झापून सुद्धा मारू शकता. म्हणजे 800 पीस. आता तुमकां हे मशीन आसा न्ही हे मेड इन जपान आसा. हे इलॅस्टीक फिनीश करता. आतां ते चलीन ते इलॅस्टीक अटॅच करून घेतली. आतां ह्या मशिनान ते फिनीश जातलें. ताका 4 निडल्स आहा. 8 सुतां जाय. 8 सुतां आतां पास करून घेतले. आतां हांगा ब्लॅक कलर आहा. आमी म्हणटाले फाल्यां अरे 8 सुतां 4 कशें घालतले. तर आता 2च मिनटां तरी बांदतले आनी सोमते तुमकां सूत 4 निडलान पास करतले. ओके आनी फिनीश जातलो प्रोडक्ट. सो 8 सुतां वांगडा ते जाता ते 8 सुतां सकलसून 4 वयता. सुतां सगळीं वांगडा स्टिच जाता. वांगडा स्टीच जाता. ते 4 निडल्सांनी. 4 निडल्सांनी. एक निडल आमी काडल्या सद्या. हां. कित्याक 3 निडल्साक जशी सायज आसता तशें हे घालचें पडटा. काम दिसता सोंपें पण मातशें बरें हेजें आसा तें. व्हेरी केअरफुली करचें पडटा. केअरफुली करचें पडटा. कारण इजी आहा. आतां एक वर्कर पर डे असे 800 पीस मारू शकता. ही स्टीच ही ओरलाक आणि एका भितरल्यान एक स्टीच आसा. लॉक आणि हे म्हणजे एकाच फावटी जाता ते. कारण पयलीं कितें आसलें मशिनाच्या पयलीं शिवण मारप आनी मागीर ओरलाक मारप. कारण आतां ना. आतां एडवान्स टेक्नॉलॉजी आयल्या कारणान हे ऑटोमॅटीक जाता. हे पळयात तुमी आतां ते ओरलाकय जाता आनी स्टिची जाता. ह्या ताका लागून प्रोडक्शन फास्ट जाता. नमस्कार, मी प्रिया किंदवडेकर, फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल साखळी ह्याचा फाउंडर आणि प्रिन्सिपाल. आम्ही युनिफॉर्म ॲक्च्युली पहिल्यांदा मुलांना नको असं होतं, पण नंतर हवा म्हटल्यानंतर आमची प्री स्कूल असल्यामुळे अगदी छोटी मुलं आहेत, त्या मुलांना कम्फर्टेबल असावा,
घाल काढ करण्यापासून अख्खा दिवस वावरायलापासून सगळ्या गोष्टीला ते कम्फर्टेबल असावा अशी आमची डिझाईन हवी होती मला. त्याप्रमाणे मी एजी गारमेंट्सचे मिस्टर बाळा सावंत यांना सांगितले की मला बाबा असं डिझाईन पाहिजे. मुलं आणि पेरेंट्स सगळ्यांना ते इझी व्हायला पाहिजे, वापरायला, घालायला, सगळ्या गोष्टीत. आणि प्लस इट शुड बी अट्रॅक्टिव्ह, चांगलं पण दिसलं पाहिजे. मुलं एकदम थोडे कपडे कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये डल वाटतात असं पण होऊ नये. एकदम रिफ्रेशिंग लुक असायला पाहिजे अशी मला युनिफॉर्म पाहिजे. त्याप्रमाणे त्यांच्यानी मला वाटतं 1-2-3 दिवसात मला डिझाईन करून दिले. थोडीफार जे गोष्टी करेक्शन वगैरे हवी होती ते आम्ही करून घेतले आणि सगळ्यांना एकदम चांगल्या क्वालिटीचे कपडे आहे आणि डिझाईन पण आहे. फॉर्मॅट जे आमची आहे सगळ्यांची, इवन आमचे पेरेंट्स पण तेच सांगतात की असं युनिफॉर्म नॉर्मल इथे जवळपास तरी कुठे शाळेत नाही आहे. ती छोट्या मुलांना वापरायला खूप कम्फर्टेबल आहे. म्हणून तर आम्ही एजी गारमेंटची प्रिफर करतो. किती वर्ष आली इकडे तुम्ही? आमचं हे 3रा वर्ष. 3री वर्ष तुम्ही ऑर्डर देताय? 3 वर्ष झाले. 3 वर्ष झाली. हो 3 वर्ष झाले. 3 वर्षापासून आम्ही इथेच घेतो आणि कुठे करत नाही. त्यापुढेही